आम्ही म्युन्सिपालिटी कडेन कोऑर्डिनेशन करून आता तो जो आमचो कार्निवलचो रूट आसा मेन म्हणजे सेक्रेटरिएटांतल्यान सुरू करून कंपाल पर्यंत वचपाचो तो रूट आमी फॉलो करतले. पूण आमी वर्स पद्दती प्रमाणे ह्या देवाक मान दिवन आमी सदांच सुरू करता. पणजे शिगमोत्सव समिती सगळे म्हज्या कार्यकर्ते वतीन हांव सगळ्या पणजेकारांक आज येवकार दिता की तांच्यांनी भोवसंख्येन येवन ही खरी गोंयची आनी आमच्या गांवाची कला आनी संस्कृती पळोवची. कारण इतली मेहनत करता ते गांववाले, चित्ररथ म्हणा, रोमटामेळ म्हणा, लोकनृत्य म्हणा, तरेतरेचे आमचे जे ढोल ताशे आज भायर सरता आनी तसो एक म्हणजे वेगळेंच वातावरण पणजेन आज तयार जाता. आनी आमचे पणजेकारूच न्हय पूण खुबशे ट्युरिस्टूय येवपा येता आनी ताका लागून जवळ जवळ 37 वर्सां पयलीं जेन्ना पणजे शिगमोत्सव समिती एकमेव कमिटी आशिल्ली जाणी हो शिगमो म्हणून स्टेट फेस्टिवल करपाचो प्रयत्न केलो आनी एक सेक्रेटरी तेन्ना येवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सेक्रेटरी येवन तिणें रेकमेंड केलें की हो स्टेट फेस्टिवल जावचो. आनी आज शिगम्याक इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा कारण पयलीं हांगा जवळ जवळ 1 लाखभर लोक सुद्दां हांगा पळोवन हे म्हणजे आमकां इतलें प्रोत्साहन दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका अपेक्षा आसा की ह्याय वर्सा भरपूर लोक जातले. एकूच आमची लोकां कडेन मागणी आसा की मातशें पासियेंस काडचें पडटा कारण आमी जितलो प्रयत्न करता पूण तो तितलो टायमार सोंपना म्हणून सगळ्यांनी पळयल्या शिवाय वचचें न्हय ही आमची नामाळेची मागणी आसा. लेट सदांच कॉमेस जावपाकूय वेट जाता लोक मागीर हय म्हणजे आमचो प्रयत्न जाता. पयर आमी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगिल्ल्या प्रमाणे सुद्दां आमी अंदू पयलींच म्हणजे लॉटरी काडपाची केली, लॉट्स काडपाचे केले, पयलीं फॉर्मां दिवपाची केली. पूण गांवांतल्यान लोक येता ते सुशेगाद येता आनी तांचे लेटूच जाता सदांच. म्हणून खंय तरी हांव नकळो हें कशें बॅलन्स करपाचें तें आमी प्रत्येक खेपो आमी उलयता जेन्ना आमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटूय आपयता. आमचे जे कार्यकर्ते आसता, आमी मंगलदास नायक वता, शांताराम नायक वता, आमी सदांच हो एक आमचो कन्सर्न मांडटा कित्याक बेजिकली लोक जे इतले रातचे वचून मागीर परते गांवांत वता तातूंत आमकां मातसो एक म्हणजे कळकळ आसता. टोटल फ्लोट्स कितले आसा? जवळ जवळ म्हाका दिसता 35 फ्लोट तरी जाता. 14 रोमटामेळ ते 17 रोमटामेळ आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ले आसा. एक 10 पथकां कला पथक आसता आनी 50 ते 50 वरिश्ठ गट आनी कनिश्ठ गटान दोनूय हितून वेशभूषा स्पर्धक आसता आमच्या कडेन. हे वर्ष पद्दती प्रमाणे आसा आनी आजून पासून आतां रजिस्ट्रेशन 5:30 पासून चलतलें. 5:30 नंतर रजिस्ट्रेशन बंद जाता. टायमींग कितले एक फ्लोटाक? एका फ्लोटाक आमी ठरयल्ल्या प्रमाणे इवन ट्युरिजमाच्या हितून मिटिंगेन प्रमाणे 20 मिनटां आसा ताचो मोड घालप. आमी स्टार्टींग पॉयंट आनी एंड पॉयंट सुद्दां दोनूय लायनी मारून तांकां तितलो स्पेस दिल्लो आसा 300 मिटर. हें इतलें जरी केलें न्ही जाल्यार त्या टायमार तांच्यांनी ती पाळपाक जाय. ही जी पद्दत आसा किंवा आमी जे रुल्स एंड रेग्युलेशन घालून दिलां. पूण जेन्ना इतले फ्लोट वांगडा रावता आनी सगळें येता पळय तेन्ना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट तांकां सांगपाक की स्टार्ट कर, बंद कर. स्टार्ट आनी बंद करप आमच्या हातीन नासता. तांच्यांनी करप जाता तितलो बेगीन करप. आमी 4 टायम दिला. आमी आतां थंय वचुया स्टार्टींग पॉयंटाचेर. आणि कितें डेडलायन बी दिला तुमी? आमच्या हातान व्हरांक न्ही पळय डेडलायन म्हणजे तो 10 न्ही एकूच डेडलायन आमची 10 आसता. तुम्ही एकूच कॅल्क्युलेशन करा. 17 जर रोमटामेळ येयले 20 मिनटां मोड घालपाक दिलो, 10 मिनटां वचपाक न्ही 10 मिनटां म्हटल्यार एक्झॅक्ट अर्द वर जालें. 17 डिवायडेड बाय 2 करत जाल्यार 8 वरां तेंचे ते चलतलें प्रकार. 8 वरां जर 4च्यान जालें जाल्यार 12 जाली. 12 पासून सोंपना ते कित्याक सांग पळयात ते येतात लेट. लायनी रावले जाल्यार 12 पासून सोंपताले. त्याच्या मदीं आमकां सगळे फ्लोट घालपाक जाय. सो कशा पद्दतीन आमी 7 अनावन्स करतले की फ्लोटांनी रेडी रावचे आनी फ्लोट सगळे वयतले. आमी हें तांकां मिटिंगेचो सांगलां की तुमी फ्लोटांक आडवू नाका कित्याक 7 जाली काळोख जालो काय फ्लोट पळोवनी 10 पर्यंत फ्लोट जावंक जाय कित्याक आवाज 10 पर्यंत CCTV जो हांगा कोड आसा पणजेन आनी 10 पासून हें कंप्लीट जावपाकूच जाय. वयरच्यान 5 तारखेच्यान गोंयांत 2026चो शिगमोत्सव सुरवात जाली फोंडेच्यान. त्या दिसा इनॉग्रल फंक्शन करून आज आमी पयलो शेनवार जो पणजेकारांचो मान आसता तो आमी आज पणजे आसात. आमचे बरोबर आमचे पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष बाबा देनपासो, तशेंच बाब मंगलदास नायक, बाब शांताराम, ताचे सगळे पदाधिकारी आनी हांगा जमिल्ले सगळे व्हड संख्येन आपले आयिल्ले इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट, डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया भाव आनी भयणी. शिगमो म्हणटा तो आमी व्हड प्रमाणे मनयत आसतात आनी शिगमो म्हणून फक्त एक उत्सव न्हय तर ती आमची एक परंपरा, आमची संस्कृती आनी तातूंत एक शिगमोत्सवांतल्यान आमचे गांवाची पूर्ण तरेन कला, बांदूभाव सगळे तुवें समज पळयलें जाल्यार तुका ओवरऑल वी कॅन सी द चेंज ऑफ अ कल्चरल सॉर्ट ऑफ टुरिजम दॅट इज हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा.
गोंया आज आमी पूर्ण सन सँड एंड सी न म्हणटा आमी स्लोली गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयले, रिजेनरेटीव सस्टेनेबल टुरिजमाचेर उलयले आनी कल्चरल टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम उलयता आसतना शिगमोत्सव जावं चिखलकालो जावं बाकीचे वीरभद्र जावं हे जे फेस्टिवल्स गांवांनी जाताले तो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्यटन खात्याचो प्रयत्न आसा ते स्केल अप करून आमची खरी कल्चर, आमची संस्कृती, आमची दायज हे लोकां फुडें हाडून दाखोवप. आज ट्युरिस्टांकूय पळोवपाक ट्युरिस्ट येताच, पूण एक वाटेन जेन्ना चित्ररथ आसता, एक वाटेन रोमटामेळ आसता, फॅन्सी ड्रेस आसता, गोंयकार आमच्या उत्साहान गांवांतल्यान दीसभरचें काम करून रातचे 12 पर्यंत आपले स्वता कंटिन्युअस ट्रेनिंग करून रोमटामेळाक पार्टिसिपेट जातात. चित्ररथान टॅक्नॉलॉजीचो वापर पळोवंक मेळटा आनी युवा पिढी जशी सक्षम आसा गोंयकार ती फुडें वता आसतना टॅक्नॉलॉजी सांबाळून विविध तरेचे जे चित्ररथ तयार करता, संस्कृती सांबाळून ते पळोवपाक म्हाका दिसता पूर्ण जग आनी पूर्ण देशाचे पर्यटक हांगा येतात. गोंयकार आमच्या गांवांतल्यान येतात मुद्दम हें पळोवपाक. फॅन्सी ड्रेसाच्या माध्यमांतल्यान कोण तरी पयलींचो आता दामू भाटकार ट्रॅक्टर तयार जाला, दुसरो आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे जे जाणून गेल्ले आसात हिस्टॉरिकली ते फिगर्स जावन फॅन्सी ड्रेस जाता. एक वेगळें वातावरण, ह्या वातावरण धून ताळ जितलें लागता आनी वसय म्हणून सुरू जाता ते एक व्हायब्रेशनूच वेगळें जाता. तातूंतल्यान आमची खरी संस्कृती हाजी वळख गोंयकारांची ही हांगाच्यान दिश्टी पडटा. आयच्या शिगमोत्सव उत्सवाक हांगा पणजेंत सेलेब्रेट करता आसतना आमचे बाबा देप्याक पूर्ण तरेन तांच्या पूर्ण कमिटीक शाबासकी दिता कित्याक तांणी एक बरें उपक्रम वर्सा वर्स दे हॅव बीन डुईंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आनी त्याच पद्दतीन ते करीत आसात. पूण तांकां आमचें अभिनंदन. तशेंच सगळे जे कलाकार आज पार्टिसिपेट जातले, पथक जे जातले तांकां सगळ्यांक आमच्यो शुभेच्छा. मुख्यमंत्री काही कारणा खातीर पावना पूण ताणें आपल्यो शुभेच्छा व्यक्त केल्ल्यो आसा सगळ्या पूर्ण गोंयकारांक, तशेंच सगळे ट्युरिस्ट आयिल्ले आसा. तर तुमकां पर्यटन खात्या तर्फे सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता आनी शिगमोत्सव व्हड डब्यादार आमी परत सगळे मनोवपाक सगळे जाण एकजूट जावया, जात पात भेदभाव न करता बरे तरेन मनोवया असो सगळ्यां कडेन उलो मारता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता.